नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक मायमुगाचे येवकार। हांव दीप्ती काकोडकर। आयच्या टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया मुखेल खबरो। सीमा अपार्टमेंटाच्या फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन लागलो उजो। सुमार 2 ते 2.5 लाखांचे लुकसाण। फ्लॅटात कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांची माहिती। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच। फाटल्या 6 वर्सांत 16,346 भिरांकूळ रस्ते अपघात जाल्यार 953 जाणांक मरण। फुडल्या एका म्हयन्यात तामनार वीज प्रकल्पाचे जातले लोकार्पण। सुरवेक महाराष्ट्रांतल्यान जातली गोंयाक वीज पुरवण। गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स पुरस्कार सोहळ्यात मुख्यमंत्र्यांची माहिती। घोळे वखदा प्रकरणात कर्नाटकाच्या एका तरणाट्याक दिवचल पुलिशेन केली अटक। 90 ग्राम गांजा सहित स्कूटर केली जप्त। चोरला घाटात 8 वर्सां उपरांत फुल्ली कारवीची फुलां। विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजान मनयलो कारवी पुष्पोत्सव। शेकड्यांनी पर्यावरण मोगी हाजीर। आणि गणपती बाप्पा मोरया। फुडल्या वर्सा बेगीन या म्हणीत गोंयभर जाले 9 दिसांच्या बाप्पांचे विसर्जन। नाचत गाजत भक्तांनी दिलो बाप्पाक निरोप। आता खबर विस्तारान। सोमार फातोडे वाठारांतल्या सीमा अपार्टमेंटाच्या फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो पेटलो। थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केले। ते उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुमार 2 ते 2.5 लाखांचे लुकसाण जाल्ल्याची माहिती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यांनी दिली। हे घडणुके वेळार कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीत हानी टळ्ळी। त्यांनी कॉल दिल्ली आमकां त्याचे पायान फ्लॅटान उज लागला म्हणून कित्याक धुंवर भायर सरता म्हणून एक्चुअली धुंवर भायर सरता म्हणून गेला त्यांनी। सो धुंवर भायर सरता हिंगा ती फॅमिली आहा पळय तेंची हिंगा ना म्हणजे ताचो कोण रिलेटीव आहा तेवा ताणें ओपन केल्लें मुखल्यान तें कळना जालें ते किचनात पेटलेलो उजो। किचनात चयल्यार ते आतां भायल्यान हांव जल्ला रावन मातशें आमी तेका अंडर कंट्रोल येयलो तो आनी थिंगा सावन उजो मारून तेजेर उज्याचेर पडला कित्याक फ्रीज आहलोली ते सायडीक ते फ्रिजीसान जनरेट जाला उजो। सो ती फ्रीज चालू आहलोली दॅट मीन द फ्रीज चालू आहलोली घर बंद आहलो खरें फ्रीज चालू आहलोली सो तेका उजो चड जावपाक सिलिंडर आले सगळे सिलिंडर आसा गॅसीचो आतां तो फूल आहा हांव कितें आतां ओपन ना बंद आहा तो तो लायलो नासलो म्हळ्यार सिलिंडर आहलो ही आतां पडलो एका हीट लागून उज पेटलेलो ब्लास्ट जावपाचो व्हडलो ब्लास्ट जावपाचो आनी फोडोन भायर उणोट बुडोन मोडोन देखून वचूं शकताले कितलो तेका प्रेशर आसता रेड हॉट आनी सगळ्याक उज पेटपाचो एवरी रुमान उज पेटपाचो। सो सद्या आतां उजो कंप्लिटली एक्सटिंग्विश केल्लो आहा तरी आसतना हीट आहा तेका हिटेन तो बारीक बारीक भायर सरतलोच किचनान लागलो हो किचनान तो फ्रीज आहा पळय ताका लागून बाईक डॅमेज जालें बायक मुखार मातशी हीट लागल्या म्हणजे पेंट ती डॅमेज जाताच बारीकशी मुखार टायर जितली हीट लागता तितली टायर पेटा जाता जितली हीट लागता तितली टायर पेटा जाता कित्याक भितर ताका आनी भायर सरपाक आनी प्लेस ना ते हांव दोनी हितून मारून ते मातशें कंट्रोल हाडलो बरें जालें कित्याक वचोंक जायना जालें। विरनोड्या पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 सोमारा फातोडेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातात 36 वर्साचो टेम्पो चालक नियाज झारी एका जाग्यार मरण आयलें। ट्रकान टेम्पोक फाटल्यासून धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा। संत सोयरोबानाथ आंबिये कॉलेजी मुखार आशिल्ल्या पुलाचेर हो अपघात घडलो। ह्या अपघातात आनीक 2 जाण जखमी जाल्यात। ये रात को 4 बजे हुआ है और कैसे क्या ये वो लोग आ रहा था एक लाइन से पीछे आके बड़ा गाड़ी आके पीछे से मारा। वो गाड़ी पकड़ा गया है कि भाग गया? गाड़ी अभी पकड़ा गया करके बोल रहे फोटो वीटो लिया है करके बोल रहे। हाँ और ड्राइवर का क्या हुआ? ड्राइवर का अभी ड्राइवर किधर है अभी तक वो गाड़ी से गायब है ड्राइवर। नहीं तुम लोग का गाड़ी ये हमारा वो जो ये ड्राइवर है गाड़ी का नियाज झारी वो थोड़ा एक्सपायर हुआ बोलते न्यूज़ मिला है। अच्छा ये रात को 4 बजे हुआ? रात को 4 बजे हुआ। और कौन था उसमें? और 2 लड़का लोग था। हाँ उन लोगों को कुछ नहीं हुआ? वो लोग को कुछ नहीं हुआ। और जावेद तो उसका उम्र कितना है? उसका उम्र 38 रहेगा। अच्छा 2 जन थे? हाँ 2 जन 38-40 एज रहेगा। अच्छा तू गाड़ी का ओनर है? गाड़ी का ओनर मेरा भाई है। भाई ये किधर का गाड़ी है? ये गाड़ी है वास्को। फुडल्या एका म्हयन्यात तामनार वीज प्रकल्पाचे लोकार्पण जातले। सुरवेक महाराष्ट्रांतल्यान गोंयाक वीज पुरवण जातली अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी गोमंतक टीव्ही इंजिनियरिंग एक्सलन्स पुरस्कार सुवाळ्यार दिली।
प्रोजेक्ट आसतले जेचो आमी विचारूय करूंक नाशिल्ले जे प्रोजेक्ट जातले म्हणून आनी डे टू डे खरें म्हणजे इंजिनियर्सां खातीर सुद्दां इट इज चॅलेंज आशिल्ली. तशें जर पळयत जाल्यार टमनार प्रोजेक्ट जो आज गोंयांत उबो जालो त्या टमनार प्रोजेक्टाकूय बी आमी कितल्याशाच जाणांनी म्हणजे बऱ्याचशा जाणांनी विरोध केलो म्हणपाक काय हरकत ना. बट द टमनार प्रोजेक्ट विथ द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आज पुराय जालो. म्हाका दिसता कदाचित फुडल्या म्हयन्या पर्यंत तेजें इनॉग्रेशनूय जातलें आनी विच इज एन म्हणजे नॉर्थ टू सावथ पावर ग्रीड कनेक्ट करपाचें. जरी कर्नाटक कनेक्ट जालें ना आसत सावथाची पावर म्हणजे फ्रॉम महाराष्ट्रा पावर ग्रिडा वयल्यान एंटायर सावथ गोवा कन्वर्ट करपाचें. इट इज अ मार्वेलस आनी ग्रीन एनर्जी जर आमकां दिवपाचे प्रोजेक्ट जर आसत जाल्यार तो टमनार प्रोजेक्ट आनी विदाउट हॅम्परींग द एनवायरमेंट. आज हांव मुद्दामून मेन्शन करतलो. तुमी जर तेजो केन्नाय व्हिडिओ पळोवपाक मेळ्ळो आसत गोंयांत ज्या बऱ्या पद्दतीचें तेच्यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट केला इट इज वन ऑफ द बेस्ट. चोरला घाटात 8 वर्सां उपरांत कारवीची फुलां फुल्ली. आज फाटभुंयेर आयताराक केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजान चोरला घाटात कारवी पुष्पोत्सव मनयलो. 7 वर्सां उपरांत फुलपी ही कारवीची फुलां अंदू 8 वर्सां उपरांत फुल्ली. ह्या महोत्सवाक शेकड्यांनी पर्यावरण मोगी हाजीर आशिल्ले. सात वर्सांनी फुलपी कारवीची फुलां ह्या वर्सा चोरला घाटात 8 वर्सांनी फुल्ली. केरी 70च्या विवेकानंद पर्यावरण जागृती फौजान आयोजीत केल्ल्या कारवी महोत्सवात पर्यावरण मोगी राजन केरकार तशेंच अक्षत्रा फर्नांडीस हांणी ह्या कारवी फुलां बद्दल म्हायती दिली. तशेंच ह्या फुलांचे महत्वय सांगले. So this is called Karvi. So when Karvi blossom among the tribal people, they will recite the song. They will compose the song and they will say Nili Fulali. So this look blue in color, and that is why there is one mountain range in Karnataka. One is called Nilgiri and another is called Bilgiri. So Bilgiri, where you can see stones are black in color, it is called Bilgiri. So Rangaswamy wildlife sanctuary is there, and also Nilgiri is there. So Nilgiri got the name because Neelakurunji is there. Neelakurunji flower, it is a type of the Strobilanthes Karvi that flowers only after completing 12 years. However, this actually flowers after completing 7-year cycle, and this plant shrub has lot of importance in the tribal life and among the pastoral community. The pastoral community, mostly the धनगर. खडकाचं पाणी न डोंगरचा पाला दे दादा दे राजाळ मस दे नाही बहिणी राजाळ मस ती आई बापाची जोड. बटरफ्लायांचे 5 स्पीशीज आहे जे कारवीचेर होस्ट म्हणून रावता हे जे किडे. ओके, आणि तितूंतलो एक स्पीशीज जो आसा तो सह्याद्री ओक लीफ बटरफ्लाय स्पीशीज. इट लुक्स व्हेरी प्रिटी. ओके, तुम पळयल्यार सारको कोणी सारको बरो मेटलीक पेंट केला काय दिसतलो, इतलो बरो दिसता. आणि तो कारवी तेजो होस्ट प्लांट. आणि तो सह्याद्री ओक लीफ बटरफ्लाय जो आसा न्हू तो बॉर्न जाता असो आसता तेन्ना सारकें पान दिसता पळोवपाक. सामकें सुकलेलें पान दिसता, सारकी कॅमोफ्लेज जातलें आनी झाडाक आसतलें अशें पान जाल्लें दिसचो ना सुद्दां तें पान काय बटरफ्लाय तो. मागीर जेन्ना तो उठता तेन्ना अमेझींग. सो हो जो बटरफ्लाय आसा तो एंडेमीक टू वेस्टर्न घाट्स. इट इज एंडेमीक म्हणल्यार इट इज फावंड ओन्ली इन दीस रिजन वेस्टर्न घाट्स जे आमी उबी आसते. आनी सरान जे भाशेन आमकां पयलीं सांगलेलें की ही जी एरिया आसा ती पेनन्सुला एरिया आनी वेस्टर्न घाट्साचे मदीं पडटा, पेनन्सुला रिजनूय आहा. सो ही जी कारवी आहा न्हू, सो स्ट्रॉबिलॅंथस जे इतले स्पिशीज गोंयान आहाय न्हू, 5 स्पिशीज आहाय आमच्या गोंयान स्ट्रॉबिलॅंथसाचे. एक आमी थंय पळयलो स्ट्रॉबिलॅंथस हायनियाना आनी हो स्ट्रॉबिलॅंथस कॅलोसा. सो जितले 5 स्पिशीज आहाय न्हू तितले एंडेमीक टू वेस्टर्न घाट्स. हो जो स्पिशीज आहा स्ट्रॉबिलॅंथस कॅलोसा हो एंडेमीक टू पेनन्सुला एंड वेस्टर्न रिजन ऑफ इंडिया. तेंचे सगळेच स्पिशीज आहाय ते एंडेमीक टू वेस्टर्न घाट्स. आनीक इम्पॉर्टंट म्हणल्यार आतां तुमी हे हांगसून पळयताय न्हू, आय एम प्रिटी शुअर हे मागीर इदा वयर येतले पॉप्युलेशन
नाजाल्यार सकयल वयतले आनी तुमी मुळान पयले न्हू तेंच्या जाल्यार मुळान न्हू स्टिल्ट रूट्स जाताय सारके स्टिल्ट रूट्स. सो बेस्ड ऑन क्लायमेटीक कंडिशन जितलो जितलो टेम्परेचर वाडटा जितले जितले तांकां सॉयल एडजस्ट करपाक पावता तितले तितले ते झाड मूव जायत रावता पॉप्युलेशन तेंचे. हांगा आयले बरोबर कळ्ळें की कारवी खूब वर्सां जालीं आयकता कारवीची फुलां आसता किंवा अशी ब्लूम जाता 7 वर्सांनी 12 वर्सांनी. बट एक्चुली एक्सपिरियन्स आयज पळयलो की दीस फ्लावर्स किंवा तेज्या बद्दल कशें आसा फ्लावर्स सगळी कडेन दिसता पूण तेज्या बद्दल म्हायती जशी आतां सांगली की गोंयान एखादो गांव जो आसा तो लँडस्लायडी लागून सगळो गेलो. जर कारवी आशिल्ली थंय जर शाबूत आशिल्ली जाल्यार ती तांची सगळी जी जैवविविधता आसा किंवा जमीन आसा दोंगर आसा हे राखून दवरता. म्हणजे सादी एक झाड आसा बारीकशें जे 7 वर्सांनी फुलता पूण तेजें महत्व कितें आसा एकूणच ह्या सगळ्या सैमान भितर म्हणजे प्रत्येक खंयचोय प्राणी आसूं खंयचें झाड आसूं गवत आसूं आनी कारवी सारकें ल्हानशें एक झाड आनी तितली फुलां येता 7 वर्सांनी. तर ताजें महत्व सुद्दां इतलें बरे तरेन आयज कळ्ळें. ताका लागून म्हणजे खूब बरें दिसलें खूब ज्ञानान सुद्दां भर पडली. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर सपना सामंत. पुराय गोंयभरात 9 दिसांच्या गणपती बाप्पांचे विसर्जन व्हडा भक्तिभावनेन जालें. गणपती बाप्पा मोरया फुडल्या वर्सा बेगीन या जयघोषान भक्तांनी नाचत गाजत गणपती बाप्पांक निरोप दिलो. पळयात 9 दिसांचे गणपती विसर्जन. सरकारी विकास कामांक इंचभर लेगीत जागा सोडपाक कांय जाण तयार जायनात. मात दिवचलच्या मुस्लीम भावांनी रस्त्या खातीर अडचण थारपी बांदकाम स्वतात मोडून समाजा मुखार एक वेगळोच आदर्श घाला. सुमार 7.5 कोटी रुपया खर्च करून मुस्लीम वाड्यावयलो रस्तो रुंद करतले. रस्तो रुंदीकरण प्रस्तावा खाला आता दिवचल शारातल्या सेतू संगमा कडल्यान मुस्लीम वाडो ते पुलीस स्टेशना मेरेनचो रस्तो रुंद करतले. जी सुडावतीन हे काम करतले आणि ह्या कामाचेर 7.5 कोटी रुपया खर्च करतले. हो रस्तो रुंद करतले म्हळ्यार बांदकामाचो आडमेळ आशिल्लो. रस्त्याच्या दोनूय सायडीक काय बांदकामां आशिल्ली मात मुस्लीम भावांनी ही बांदकामां काडपाची तयारी दाखयली. कांय जाणांनी तर बांदकामां काडली लेगीत. मुस्लीम भावांचे धार्मिक स्थळ आशिल्ले मशिदीचे कंपाऊंड लेगीत फाटी घेतात. मुस्लीम वाड्याचे वायडनींग हो जो प्रोसिजर आम्ही 1.5 ते 2 वर्सां आमदार जाल्यार हांवें हातीन घेतलेलो आणि पहिली सगळ्यांची मिटींग आपली तांकां सांगले ते वायडनींग जर ब्युटिफिकेशन लॉंग टर्म प्रोजेक्ट आणि मिटींग घेवन ताका सगळ्यांक कन्विन्स केले आणि हांव तांचे खरेंच आभार मानता. आमचे कावन्सिलर रियाज बेग एक्स कावन्सिलर निसार आणि सगळ्या लोकांचे कोणीच कडकड ना कोणाचे मातशें कितें आसलें. आमचो कॉन्ट्रॅक्टरूय बरो आसा. ह्या फूल प्रोजेक्टाचेर आमी 7.5 कोटी मोडटा आनी ऑलरेडी काम सुरू जालां. फक्त आमकां कशें आसा थोडी झाडां वयतलीं आणि दुसरे म्हणजे थोडे इलेक्ट्रिकल अराउंड 100 पोल शिफ्ट करता. बट ते पोल शिफ्ट करपाचें परमिशन मेळ्ळां. आमी टेंडरय केल्ले आसा
आणि झाडाचे आम्ही परमिशन आम्ही घेतलेले आसा. सो त्यामुळे सध्या तरी काय प्रॉब्लेम ना. हांव तेंचे आभार मानता. असोच सपोर्ट आसली म्हाका जाता तितले बेगीन हो प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाचो आसा. हो सेतू संगम टू रायट अप टू पुलीस स्टेशन पर्यंत हो प्रोजेक्ट आणि ते लोकांनी आपण ओन हे केले आपण म्हणून हे केले. त्यांचे म्हणजे तुम्ही फक्त सांगात आम्ही तयार आसा म्हणपा लागले. आणि उलट ते सदांच थँक्यू म्हणटात जो आमचो हो एक प्रोजेक्ट बरो जालो म्हणून आमच्या वाड्याचेर जालो म्हणून. आणि हो सगळो जो फंड आसा तो जी सुडाचो फंड आसा. आता आमचे लायटीचे इलेक्ट्रिक पोल्स आसा न्ही, आमी जरी 4 मीटर एके सायडीक 4 मीटर दुसरे सायडीक टोटल 8 मीटर आमचो रस्तो वाडपाचो आसा. आणि तितून कितें केलां, 1 मीटर आमची जी मस्जिदी सायडीक आसा थंय फुटपाथ दवरलेली आसा आणि दुसरे सायडीक रोड आणि वायडन जातलो 4 मीटर, जेणे करून टोटल 8 मीटर जातलो. आणि आमचे बांधव जितले बी ज्याचे जागे आसा तेंच्यांनी सगळ्यांनी प्रतिसाद दिल्लो आसा की करा तुमी हे काम बऱ्याचे कार्य आसा. हे फुडले 50-100 वर्सांक सुद्दां आमकां रस्त्याची गरज पडटली. आजूच सगळी वाहतूक वाडलेली आसा. आमी चिंतलेलें कितें की आमचो बायपास PWD कडल्यान तसो वाडसून भायर सरता, तो जालो का आमचे हे रस्त्यार रहदारी कमी जातली, वाहतूक कमी जातली. तशें जावंक ना. उलट आमकां दिसता की वाहतूक ही वाडलेली आसा. ताका लागून हे जे कितें आनी मोपा एअरपोर्ट जाल्ले कारणान गाडयो खूब वाडलेल्यो आसा, अशें रहदारी चालू आसा. तेन्ना आमकां दिसलें की हे बेगीनच्या बेगीन जावचें म्हणून. आनी ताका लागून आतां शिफ्टींग आमचे इलेक्ट्रीक पोल्स जे रोडाचेर आसा सारके एजीचेर ते काडून सायडीक घालून 4 मीटर काडून जाल्यार तेजे टेंडर सुद्दां चालू आसा. 95 lakhs ना 65 lakhs ताका हे केल्ले आसा, अलॉट केल्ले आसा आनी टेंडरूय जाल्ले आसा. म्हाका दिसता एक 10-15 दिसांक ते पोल शिफ्टिंगेचें काम जातलें. कित्याक हे जेन्ना काम आमचें रुंदीकरण चालू जाता ते आमी फेज वायज सुरू करूंक शकता. कित्याक जेन्ना खांबे शिफ्ट जातले तेन्ना रोड सायडीचे गटर नवे बांदतले, नाजाल्यार पॉसिबिलिटी डॅमेज जावपाची आशिल्ली ते आमी सुरळीत केल्ले. हे पद्दतीन सारके प्लॅन केल्ले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर तुकाराम सावंत. घोळे वखदां विरोधी दिवचल पुलिशेन केल्ले एके कारवायेत गांजा विकपाच्या यत्नात आशिल्ल्या एका तरणाट्याक धरलो. दिवचल शारांतल्या बस स्टँडा कडेन सोमारा ही कारवाय केली. दुबावीत शाहीर राजासाब शयनवार हाका पुलिशेन अटक करून ताचे कडल्यान 90 ग्रॅम गांजा तशेंच स्कूटर जप्त केल्या. घोळी वखदां विरोधी मोहिमे खाला दिवचल पुलिशेन सोमारा केल्ले एक कारवायेत गांजा विकपाच्या यत्नात असताना एका 34 वर्सां पिरायेच्या दुबावीत तरणाट्याक अटक केले. शाहीर राजासाब शयनवार अशें ह्या दुबावीत तरणाट्याचें नांव आसा. मूळ कर्नाटकांतलो हो तरणाटो सध्या दिवचलच्या IDC वाठारांत रावतालो. दुबावीत शाहीर हो गांजा विकपाक येवपाचो आसा अशी खबर दिवचल पुलिशेक मेळटकीच दिवचल पुलिशेन सांपळो रचून ताका अटक केली. दिवचलच्या बस स्टँडा कडेन दिवचल पुलिशेच्या टीमीन रेड मारून ह्या तरणाट्याक धरलो. ताचे कडेन 90 ग्रॅम गांजा सापडलो. ह्या गांजा सयत पुलिशेन ताचे कडली एक स्कूटर जप्त केले. उत्तर गोंयचे पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल, दिवचलचे पुलीस उप अधीक्षक सागर एकूसकर, पुलीस निरीक्षक दिनेश गडेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला PSI विकेश हटपडकर आणि PSI आपास शिंदे तसेच हेड कॉन्स्टेबल निलेश फोगेरी हांच्या नेतृत्वा सकयल पोलीस टीमीन ही कारवाय केली. ह्या प्रकरणात घोळी वखदां विरोधी कायद्या खाला गुन्यांव नोंद करून पोलीस फुडलो तपास करतात. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत. राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच आसा. फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार गोंयांत आतां मेरेन 16,346 रस्ते अपघात जाल्यात. तशेंच ह्या भिरांकूळ अपघातांत वट्ट 953 लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडला. पळयात खासा रिपोर्ट. 2019 ते 2024 ह्या 6 वर्साच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत वट 16,346 रस्ते अपघात जाल्यात. ह्या आंकडेवारी प्रमाण 2019 वर्सा 3,440 अपघात जाल्ले, तातूंत 180 जाणांक मरण आयिल्ले. 2020 2374 अपघात जाल्ले, तातूंत
125 जाणांक मरण आयलां. वर्स 2021 जाल्ल्या 2850 अपघातात 121 जाणांक मरण आयलां. 2022 3012 अपघात जाल्ले, तातूंत 173 जाणांक जीव वगडावचो पडलो. वर्स 2023 2846 अपघातात 157 जाणांक मरण जाल्यार 2024 15 जून मेरेनच्या आंकडेवारी प्रमाण 1320 अपघात जाल्यात, तातूंत 98 जाणांक मरण आयलां. राज्यात सध्या भिरांकूळ अपघाताची मालिका जी आहा ती सुरू आसा. फाटले 2 दीस जर धरले म्हणजे शेनवार आनी आयतार जर धरलो, ह्या 2 दिसां मदीं जवळपास 4 जाणांक मरण येयलेलें आसा आनी 2 जाण जे आसा ते सिरियसली इंजर्ड आसा. फाटल्या 6 वर्सांचो डेटा धरलो म्हणजे जवळपास 70 म्हयन्याचो डेटा धरलो जाल्यार 16,346 भिरांकूळ अपघात जाल्ले आसा. भितून 953 जाणांनी आपलो जीव वगडायल्लो आसा. जर इयर वायज आमी गेले ह्या फाटल्या 6 वर्साचे जाल्यार 2019 3,440 अपघात जाल्ले, भितून 180 जाणांक मरण येयल्ले. 2020 2,374 अपघात जाल्ले, भितून 125 जाणांक मरण येयल्ले. 2021 2,850 एक्सिडंट जाले जाल्यार 121 जाणांक मरण येयले. 2022 3,012 अपघात जाले आनी 173 जाणांक मरण येयले. 2023 2,846 अपघात जाले आनी भितून 157 जाणांक मरण येयले. तशेंच 2024 म्हणजे जानेवारी पासून 15 तारीख फाटली 14-15 तारखेपर्यंत जर आमी पळयले जाल्यार आत्ता पर्यंत 1,320 अपघातांची नोंद जाल्लेली आसा आनी भितून 98 जाणांक मरण येयलेलें आसा. हो आंकडो जर पळयलो जाल्यार अशें दिसता की राज्यान अपघातांची संख्या ही दिसान दीस वाडत वयता आनी भितून जेंकां मरण येता तेंची सुद्दां ही संख्या वाडत वयता. हेतून जबाबदारी कोणाची असो प्रश्न येयलो जाल्यार आमकां चिंतपाक जाय चलयतना जेन्ना 2 व्हिलर कोणूय चलयतना 2 व्हिलर चलयतना हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा, स्पीड लिमीट धरप सक्तीचें आसा, तशेंच ट्रिपल सीट वचपाचें ना हें सक्तीचें आसा. हे नियम जर पाळ्ळे तशेंच 4 व्हिलर चलयतना सीट बेल्ट वापरप, वेग मर्यादा दवरप हे जर नियम पाळ्ळे जाल्यार अपघात जावपाचे चान्सीस जे आसा ते कमी जाता. ह्या बाबत वारंवार येरादारी खातें जे आसा ते वेगवेगळे सेशन्स वेगवेगळे अवेरनस प्रोग्राम घेत आसता, पूण प्रत्येक फावटी डिपार्टमेंटूच आनी सरकारूच काय करूं शकना. ही लोकांची जबाबदारी आसा आनी लोकांनी सुद्दां जर आपल्या जबाबदारीन गाडयो चलयल्यो जाल्यार अपघात कमी जावपाची शक्यता आसा. अश्यो नवीन नवीन अपडेट्स आनी डेटा आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. फाटल्या 10 वर्सां सावन आंबावले गांवकार वाड्यावेले शेतकार त्रास सोंसतात. भटकी गोरवां आनी गवेरेड्यांक लागून पिकाची नाशाडेक तोंड तांकां दिवचें पडटा. पळयात पुराय बातमी. फाटल्या 10 वर्सां सावन आंबावले गांवकार वाड्यावेले शेतकार भटकी गोरवां तशेंच गवेरेड्यांक लागून त्रास सोंसतात. तांणी रोयिल्ल्या पिकाची नाशाडी ही भटकी गोरवां तशेंच गवेरेडे करतात. तांचो हो संघर्श केन्ना सोंपतलो हाची वाट हे शेतकार पळयतात. आमी मिरसांग रोयताय, गालडोका खांदे घालून ती उदक शिंपोवन बी लायताय, पूण ती आमकां खावपाक मेळना. गोरू सगळीं येवन खाता आनी आमकां लुकसाणी भरपूर जाता. तशेंच आमकां मागीर आनी आमी कितें एक हें रोयताय भाजी अशी जावं ती बी खावंक मेळना. आनी ते गवेरेड बी येता ते राखों रावताय खरें रात आनी दीस आमी रोयताय, आमकां जागरण करता पूण आमकां खावपाक मेळना. इतली लुकसाणी आमकां जाता. आमकां शेतूय तशेंच आतां आमी पळय इतली म्हारग सारें हाडटाय, मानायलान शेत रोयताय, कामेरलान शेत रोंपताय आनी आमकां खावचे वेळार तें खावपाक मेळना. हे गवेरेडे हे गोरवां आमकां लुकसाण भरपूर करता. तुमगे कितें प्रॉब्लेम आसा? आमी आतां शेत रोयताय आनी आमी तरी पडों उडों सोदताले गोंया गोरू खाताय म्हणून हें करता म्हणून तरी आमी 5 साऱ्या बॅग मारून हाडून रोयताय आनी आमकां खातकीर आमकां दूख लागता. परत आतां सारें मारले परत कोंब येता आनी ते परत खातात परत खाताय आनी मागीर पिकतकीर कितें कणसां येतकीर तेन्ना बी इबाड करताय
कांय करूंक दिना. आता ही जी गोरवां आसा ती सगळी बेवारशी. सगळी बिहारची ते कोणाक म्हणून कोण जागा सोडले ते हिंगाच रावता येवन धावण्याक गायल्यार वच ना काय ना. आता हे प्रॉब्लेम कितले वर्स जाले तुमकां? ही जाली 10 वर्सां सुमार. आता तुमकां अशेंच करून हे करचें पडटा. अशें म्हणटा आता इल्ली आनी वाडत रावना बारीक बारीक पाडी काम बी आनी भरपूर जाता. आता हे शेत रोयतात तुमकां शेतकऱ्यांक सरकारा कडून कितें मेळटा? कांय मेळना आमकां. आता हे तुमगे पयशांनी रोयता तुमी? आमकां 10-15 हजार खर्च येता. हय. आनी मागीर परत खातर तुमी परत तेका सारें मारून तेका मारून हे करून जाल्यार पासून नुस्त जेन्ना ईड घालपाक मेळना तेन्ना मारून काबार करता. आता ह्या सिजनाक दोन पावटी रोयता न्हू? ना आमी सरदार रोयताय आयंगण रोयनाय. गांवकार वाड्यार कोणागेरूच गोरवां ना, पूण भायल्यान आयिल्ली ही भट्टी गोरवां पिकाची नाशाडी करतातूच. ते भायर ह्या गोरवांक लागून रस्ते अपघातातूय वाड जायत चल्ल्या. देखून सरकारान तशेंच संबंधीत प्राधिकरणां तातूंत लक्ष घालून उपाय येवजण करची अशी मागणी शेतकार करपाक लागल्या. प्रॉब्लेम जाला म्हणल्यार कितें ती रातची येवन खंय तर दिसभर येता रानांनी आनी रातची येवन ती शेत खाताय सगळी. शेत खावंक गोरवां धांवडून तर घातली ती खंय म्हूण घालपाची. ती परत भोंवता परत येता परत खाता. मागीर देवळांनी कोणाल्या घरांनी कोणा झाडांनी अशी भरता आनी ती रातची रावता. मागीर सकाळ उठली ती परत गेली. हे गोरवां राखण ना काय ना. त्याचे बरोबर तुमकां आनी गौरेडे बी लागता आनी म्हणून? तेजे भायर मागीर म्हाका रातची गौरड्यान लागता. म्हणल्यार शेतोडी जायते भशेन आहाय ती. एक एवटेन आसल्यार एक आनी खंयच्यान आसता मागीर ते वटेन ते गौरड लागता रातची. गौरडे सकाळ बसल्यार सगळे खावन सांगी पाड उडलेले आसता. बरें चुकून केन्नाय तर पावलो थंय ते दिश्टी पडटाय बीन मागीर धांवता. आता तुजे फाटल्यान शेत आसा तें हें बी खातात? खाल्लें? हें बी खाता रातची येवन गोरवां. अशी देवळां बी घट येता अशी वॉल बी मेळटा तांकां रावपाक आनी मागीर रातची येता आनी मागीर ती खाता. आनी हेजे बद्दल तुमी ही पंचायता पडटा न्हू? ही पंचायत पडटा. तुमी सांगलें बी पंचायतीक? पंचायती बी आमी सांगलें सरपंचाक बी. तेंची विचार करया म्हणलो की एक फावट म्हणपा लागले येवन तांकां धरून व्हरता म्हणून आमी कळयता म्हणपा लागले सरकाराक. कितलीशीं गोरवां आसा हांगा? गोरवां आसा भरपूर आसा 100 आसतले. पूण तांकां कोण हें घेयना? कोण तांची कोण इन्क्वायरी घेतना गोरवांची. बरें ते रस्त्यार रावता न्हू कितले जाण गाडयांनी बी आपटून पडटाय आनी मागीर शेतूय बीन खाताय. आनी ह्या गांवांत एक गोर सुद्दां ना कोणाल्या गांवकारांक. एक मनशाक गोर कितलीशीं घरां आसा ह्या गांवांत? गोरवां आसतली 100 घरां आहा. पूण तेंगे कोणाल ना? एक गोरू ना. आतां ही भायली येयल्ली गोरवां? भायली येयल्ली गोरवां आसा गावयली. तुमगे मागणी कितें आसा तेची? आमगे मागणी कितें आहा तेंकां तेंची सरकारान आमकां त्या गोरवांक खंय जाल्यार धरून वर्षां खंय कित्याक आमगे मनशां शेतकाऱ्याले सद्या पयलीं गोरू ना आनी ती जगावेल गोरू येवन खाता. म्हणजे हे गोरवां सरकारान खंय तरी इन्क्वायर करून तेजी व्हरोंक जाय धरून कितें तर करपाक जाय आसलें. कित्याक गोरू शेतकाऱ्याक गोरू ना न्हू म्हणटरी ती गोरू येवन खाता. म्हणल्यार गोरूच आमी शेतकऱ्या आसले जाल्यार म्हणजे एक वक्की आसलेले. क्रिस्तानंद पेडणेकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. टी टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आमी लढटात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.